येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. साल्वादोर द मुंद जाली पयली वेस्ट झोन इलाइट मेन्स एंड वुमन्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन हजेरी लायत दिली खेळगड्यांक उर्बा. दर्यादेग वाठारांत कुपां दिसतली पूण आयज पावसाची ना शक्यताय. हवामान उरतले सुके. सांज मेरेन धुके लाव येता हजेरी. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शक्ती परस युक्ती वापरून कोणाकय हारो येता. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. पयली वेस्ट झोन इलाइट मेन्स एंड वुमन्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप साल्वादोर द मुंद हांगा जाली. मुखेल अतिथी म्हण खेळा मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्लो. पळयात. आय थिंक शक्तीपेक्षा युक्ती वापरली तर मला वाटतं वी कॅन डिफीट टू एनीबडी अँड दॅट इज एक्झॅक्टली द स्टेटमेंट हॅज बीन गिवन बाय द मोहम्मद अली. पयलेच खेपे गोंय भेटेर आयिल्लो वेक्टरन एम्बेसिडर लिओपोल्दो गेरेली आनी गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव हाणें राजभवनाचेर वचून राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लयची भेट घेतली. राज्यपालान ताका येवकार दिलो. ताच्या सांगातान राज्यभवनांत वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनयलो. Ambassador of Vatican to India and of course Cardinal visited Raj Bhavan. We interacted and talked with respect to many common things and that's good relation and they are always cooperating with me. For the administration of Goa, I am always thinking that all religions are important, giving maximum importance to all of them and my approach is give not to keep away from religion. Religion represents dharma and dharma should prevail over the other things and in that way better you promote the dharmic organizations like all religions equally. That is my view. गोंय हे भारतातले फामाद पर्यटन राज्य. भारत आनी भारता भायले लाखांनी लोक गोंयच्या फामाद दर्यादेगांचेर येतात. पूण हालीं दर्यादेगांक कोयराचे राशींनी रेवाडो घातला. पेडण्या केरी दर्यादेगेक कोयरा राशी दाग लागला. पर्यटकांनी गोंया येवन कितें कोयर पळोवप ते परस खुशीच्या राज्यांनी या अशें म्हणटले. पर्यटन खात्यांनी लक्ष घालचें ट्युरिस्टच मागता. पळयात पुराय बातमी. आमी केरी बिचाचेर आसा आनी हो बीच पळोवपाक गेल्यार सगळ्याक आतां पळोवपाक गेल्यार कितलोसोच कोयर ह्या बिचाचेर आसा. आत्तां आमकां एक फॉरेनर मेळ्ळो आनी तो रशियन आसलेलो. सो तो सुद्दां म्हणपा लागलो की बीच क्लीन हो जायना टायम टू टायम आनी तेका लागून हे सगळी घाण दिसता बिचार आनी बिचार घाण दिसल्या कारणान थोडो डिस्टर्ब जाता. ते डिस्टर्ब जाता अशें म्हणटा की फॉरेनरांक बीच क्लीन जाय. तो परत परत सांगतालो की बीच क्लीन करपाक जाय, बीच क्लीन करपाक जाय. पण आमच्या गोंयान इतले बीच क्लीन जायना कारण खूब जण कितें करता हाडटा आनी कितें तरी उडयता खंय नाल्लान उडयता. ते नाल्लांतले हेचेर येता बिचार येता आनी सगळे हे बिचार मागीर ते परत लागीं करचे पडटा. जवळ जवळ आमी पळयता हांगा फाटल्यान म्हाज्या पळयलें जाल्यार कितल्योश्योच राशी आसा की फाटले कितलेशेच म्हयने काडटा पण ते सारके जायना, परत परत येता असो तेंचो हे म्हणणें आसा की बीच क्लीन करचो जाल्यार ट्युरिस्ट रावतले, नाजाल्यार ट्युरिस्ट हांगासरले परत बॅक घरा वयतले, नाजाल्यार आमचो गोवा सोडून अन्य महाराष्ट्र हांगासरल्यान जस्ट 1 किलोमिटराक आहा.
हांगासरल्यान जर त्या सायडीन गेले जाल्यार थंयच्यान 1 किलोमिटर ते 1.5 किलोमिटर महाराष्ट्र आहा आनी ट्युरिस्ट जे येता ते कितें तरी गोवा पळोवपाक येता आनी जर गोंयान जर अशीच जर घाण रावली आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंट आतां कितें करता देव जाणा हे आतां KCIC कसले तरी कंपनी तांकां हें टेंडर दिल्लेलें आसा आनी तेंच्यांनी हें खुबशे हें काडलेलें आसा पण ट्युरिस्टाचें म्हणणें आसा की ते सगळें काडचें क्लीन दवरचो. What condition is there in Beaches, on beaches. Usually in public places like that, it used to be cleaned. It's clean every day on regular basis, so it would be nice to be more cleaner than it is now. So you are from? Russia, Yes. So how long you months. and in this beach there is It's India, nobody expecting actually it would be perfectly clean like let's say in Europe or America, but still sometimes from time to clean it would be nice. Maybe not too much, but sometimes. कितले दीस तुम्ही हे काम चालू केला? हेका आता झाले काहीतरी 7-8 दिवस झाले. कितले जण कामगार आहात? लेबर तिघं जा तिघच जण. तुम्ही कोणा अंडर आहा? KCIC कंपनी. KCIC कंपनी. मोठ्या प्रमाणात हांगा कोयर आसलो. हा So खूब कसो कित्या खातीर कोयर येता आनी तुमी आशिल्लो. हेका आमच्या पावसान येतालो न्हू तो पुरो हेका हे येताले पळय म्हणजे वादळ. भरती वादळ, हा. वादळ तेन्ना आणि मागीर तुमी आतां कितले दीस लागले? 7-8 दीस लागले. 8 दीस जाले. हा पयलीं पावसा हेच्या वक्तार आमी काडटाले हाली 14 हाली येवंक नासले हांगा न्हू तेन्ना आतां 8 दीस जाले पळय. ओके. आजीन उरला क्लीन करपाचें. आतां जालो पळय ऑलमोस्ट सोंपयलो. हे आतां परतून लागलो न्हू काल लागले राती. आता काल लागला 2 दिवसात. ह्यो काल लागला पळय ह्यो आतां अर्दो कवर केला आमी अर्दो आहे पळय. रेती मोठ्या प्रमाणात वयर सरली पावसान. हो सरले. आता ही हॅलो. भरती जाता तेन्ना सगळो कोयर वयर येता. हा प्रत्येक लागता वय पाणी आता उदरगत जे वाडटा न्हू तेन्ना कर लागता. गोवा 365 खातीर केरीच्यान संदीप कामोलकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापर्यंत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विविध आवडी निवडी आनी आपापल्यो पसंती आशिल्ल्यांक खोशेची खबर. पणजेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरींत प्रदर्शन भरला. हो क्रिसमसाचो बाजार 2 ते 4 डिसेंबर मेरेन उक्तो आसतलो. तरंगान गोंयकारांचे सेवेत विविध आकर्षक वस्तूंचो बाजार उक्तो केला. बायलां खातीर विविध वस्तू, ड्रेस, त्या भायर नाताच्या तरेतरेच्या वस्तूंचे प्रदर्शन आसा. घरांतल्यो सजावटीच्यो वस्तू, खाणां, नेकेत्रां अश्यो विविध तरांच्यो वस्तू एकठांय मेळोवन दिवपाचो यत्न केला. गोंयकारांनी हातूंत मोठे संख्येन येवन प्रदर्शन पळोवचें अशें विक्रेत्यांनी मागला. आयकात. We are at Tarang Festival over here at Don Bosco School Auditorium, and we have come up with our stall over here, and we have made our all Christmas things like these all are made by hand by us, and we have varieties also these things, and this Christmas decoratives are made by hand, and we also have other saris and all which are also embroidered by us only, and we have come all the way from Margao for this festival, and just hope for the good sale over here. नमस्कार. आमचे हांगा तरंग एक्झिबिशन चालू आसा. हांव मागता गोंयकारां कडेन कितें तेंच्यांनी येवचें आनी हांगा एकदां फावट घालची आनी आमकां प्रोत्साहन दिवचें. आमचे हांगा परफेक्ट पॅकेजींग म्हणून आसा. वी आर इन म्हणजे डिफरंट सायजीस जे हॅम्पर बॉक्सीस आसता क्रिसमसाक दिवपाक. प्लास्टीक आतां आमी एक्चुली यूज करूंक जायना, सो बॅन करपाक जाय म्हणून आमी पेपर बॉक्सीस वी आर हॅवींग. डिफरंट सायजीस आसात, सो मातशें येवन तुमची फावट घालोवपाची हांगासर एक विजीट दिवचें अशें दिसता. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो. पायड पायपर आर्ट गॅलरी अकादमीन द हिल हे खोशी आणि वेदनाचे चित्रण या कला प्रदर्शनाचे आयोजन केला. 3 दिसाच्या ह्या प्रदर्शनात फामाद कलाकारांचो आस्पाव आसतलो. सध्या दोनापावलच्या पायड पायपर आर्ट गॅलरीत कार्यावळ जातली.
दर्यादेग वाठारात आयज आनी पावसाची शक्यताय ना. आयचे हवामान सुके आसतले. कांय कडेन कुपां दिश्टी पडटली, पूण सांज मेरेन धुके दिश्टी पडूं येता. चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.